नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. ह्या वर्सा 10वेचो निकाल 92.38%, चल्यांचो निकाल 91.80%, जाल्यार चलयांचो निकाल 92.93%. घुळे वखदा तस्करी प्रकरणात नायजेरियन चलयाक अटक. 15.10 लाखांची घुळे वखदां केली जप्त. फुडलो तपास सुरू. काणकोणा दर्यांतल्यान सोरो तस्करीचो यत्न फसलो. काणकोण पुलिशेचे कारवायेत सुमार 2 लाखांचो सोरो जप्त. केप्यां खण खात्याची मोठी कारवाय. बेकायदेशीर चिरेखणीचेर धाड घालून 9 माकनां केली जप्त. राजकीय फुडाऱ्याचे आशिर्वादान चलताली बेकायदेशीर चिरेखण. वेंगुर्लेच्या खाडींत बुडून मरण आयिल्ल्या म्हापशेच्या विद्यार्थ्याची सापडली कूड. 10वेचो निकाल जाहीर जावच्या पयलीं काळान केलो घात. आनी सावरफोंड सांकवाळे मेगा प्रकल्पा खातीर झाडां कातरपाक आयिल्ल्या कामगारांक थळाव्यांनी धांवडायले. रान खात्याची परवानगी घेनासतना कापताले झाडां. आता पळयात खबरो विस्तारांत. घुळे वखदा विरोधी पंगडान एका नायजेरियन चलयेक म्हापशेच्यान अटक करून ताजे कडल्यान 15 लाखांची घुळे वखदां जप्त केल्यात. ते भायर ताजे कडेन 10,000चो गांजोय सापडलो. हे नायजेरियन चेडू बेंगळुरूच्यान बशीन गोंया येताले. म्हापशा ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन बस थांबली तेन्ना घुळे वखदा विरोधी पंगडान ताका ताब्यात घेतले. फेथ चिमेरी अशें त्या चेडवाचें नांव आसा. Conducting lot of raids and it has busted a large number of drug cartels in Goa, and in continuation of this we have achieved a major success on 14 when a raid was conducted and we have arrested one African national by the name of Faith, who's 24 years old. She was arrested from near Green Park Hotel in Mapsa, near this bus stand which is at Mapsa, and from her possession we were able to find 150 grams of amphetamine and another 100 grams of ganja. The total worth of this drug is estimated to be around 15 lakh rupees in the international market. We believe that this model, this lady was a very important link in supplying drugs in Goa, and by catching her we've been able to disrupt this supply chain through which drugs were coming into Goa. In this, a case has been registered in the Anti-Narcotic Cell Police Station. Investigations are ongoing. We are working on both backward and forward linkages to see who are the buyers and who are the suppliers who are linked to this lady, and as soon जैसे ही इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे चेडू स्टुडंट व्हिजाचेर भारतात आयिल्ले खंय. ताणें लखनौ विद्यापीठात ऍडमिशन घेतिल्ले, पूण ते शिकपा खातीर विद्यापीठात वचूकच ना. हे चेडू नायजेरियाच्यान दिल्ली आयले, थंयच्यान ते बेंगळूर पावले आनी बेंगळुरूच्यान घुळी वखदां घेवन ती विकपा खातीर ते गोंया आयिल्ल्याचें कळटा. But we are checking with Bangalore police because she was coming from Bangalore. जो इन्होंने इनिशियल अपनी इंटेरोगेशन में बताया, ये बताया कि वो बैंगलोर से बस के ज़रिए गोवा के अंदर इसको लेके आ रही थी. तो वो बैंगलोर पुलिस के साथ, कर्नाटका पुलिस के साथ वी आर इन टच. We are trying to get details about all these things, but so far we have not found any case registered against her. इसमें मैं एक ये जानकारी दे देता हूँ कि she is a Nigerian national who came to India on a student visa in 2022. Initially she had come to Delhi and she had taken the visa stating that she wants to pursue her studies in Lucknow University.
but she's revealed that she did not join the program. Instead, she went to Bangalore, and in Bangalore she started working and doing all kinds of activities. And तो अभी तक की जो जानकारी मिली है वो यहाँ तक। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। काणकोणा दर्यांतल्यान सोरो तस्करीचो यत्न फसलो। काणकोणच्यान कर्नाटकात ही सोऱ्याची तस्करी जाताली। ह्या प्रकरणात काणकोण पुलिशेन राजू नायकाक अटक केल्या। तशेंच सुमार 1.85 लाखांचो सोरो जप्त केला। हिंदी सिनेमांतल्या एकाद्रे सिनेमा प्रमाण पुलिशेन फाटलाव करून ह्या सोरो तस्कऱ्यांक धरले। या प्रकरणात बोटी सयत पुलिशेन राजू नायकाक अटक केल्या। खासा गोपांनी दिल्ले माहिती प्रमाण पुलिशेन ही कारवाय केली। या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्या खंय। सोऱ्याची तस्करी करपा खातीर 2 बोटींचो वापर केल्लो। कारवाये वेळार पुलिसांकडल्यान इंटरसेप्टर बोट नाशिल्ल्या कारणान कांय जाण पळून गेले। Last night at Kankon Police Station received reliable information that illegal liquor is stored near Kamakshi Beach Resort, Polem, Kankon. Having received the information, ASI Netaji Desai and staff of Kankon Police Station visited the site, and yes, when having visited the spot, they found one Raju Bhima Naik, resident of Polem, Kankon, along with 2 more persons with illegal liquor stored at the godown with different brands in plastic bags near Kamakshi Beach Resort, Polem. The liquor found is of different brands, and all the liquor is around 1,181 liters, all worth rupees 1,84,240. Now, having done the required formalities of attachment under Panchnama, Kankon Police has forwarded this liquor to the Excise Department, and we have also taken in custody 3 persons: Raju Bhima Naik, Rajendra Narayan Naik, both of Polem, and one Anandu Vishwanath Tadadikar. He is a native of Mazali Karwar. Now, as per the information, what we came to know that this was the illegal liquor which was packed in small cartons and was being transported to Karwar through sea route through a canoe. By the time police could go, there was one person in the sea with the canoe, and the moment he saw that the vehicle is coming, he also must be under guard. He ran with the canoe from in the sea, and definitely we couldn't catch him, he being in the sea. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बुधवारा खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केप्यां पिल्ला बेकायदेशीर चिरे खणीचेर धाड घालून वट्ट 9 माखनां जप्त केली। हे सुवातेर मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तलूय केल्या। हे कारवाये वेळार केपेचे संयुक्त मामलेदार आनी पुलिसूय आशिल्ले। गोंयांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर चिरे खणी चालू आसात। अशी एक बेकायदेशीर चिरे खण केप्यां म्हालांतल्या पिल्ला वाठारांत फाटले कितलेशेच म्हयने चालू आशिल्ली। एका थळाव्या मोठ्या राजकीय फुड्याच्या आशिर्वादान ही खण चलताली। या सुवातेर शेकड्यांनी झाडांची कत्तलूय केल्या। बुधवारा खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या चिरे खणीचे धाड मारीत वट्ट 9 माखनां जप्त केली। 5 पावर टिलर आणि 4 चिरे काडपाच्या आधुनिक माखनांचो हातूंत आस्पाव आसा। पिल्ला केप्यां हांगा चलपी बेकायदेशीर चिरे खणीचेर आयज मायन्स डिपार्टमेंटान धाड घालून कारवाय केल्या। मायन्स डिपार्टमेंटा बरोबर केपेचे पोलीस तशेंच केपेचे संयुक्त मामलेदार सुद्दां हजर आशिल्ले। पिल्ला हांगा जे पंचायत घर आसा ताका लागूनच ही चिऱ्यांची खण सुरू आशिल्ली।
गेल्ले कित्येक म्हयने ही चिऱ्यांची खण सुरू आशिल्ली. साधारण 5000 चौरस मीटर जाग्यार ही चिऱ्यां खण सुरू आसून ह्या चिऱ्यां खणीचेर 4 अत्याधुनीक अशी मशिनां तशेंच आनी 5 मशिनां अशी मेळून 9 मशिनांच्या सहाय्यान हे चिरे काडपाचें काम सुरू आशिल्लें. मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन एक कंप्लेन आयली आनी हे कंप्लेनाच्या आधाराचेर आयज ही कारवाय केल्याचें मायन्स डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. ह्या चिऱ्या खणींतल्यान आतां पर्यंत करोडो रुपयाचे चिरे काडून व्हेल्यात अशें मायन्स डिपार्टमेंटान सांगलां. तरी आसतना कितके चिरे काडून व्हेल्या हाचें मोजमाप करपा खातीर तांचें काम सुरू आशिल्लें. जी 9 मशिनरी मायन्स डिपार्टमेंटान जप्त केल्या ती केपें पुलिसाच्या स्वाधीन केल्या आनी ती थंयच्यान ज्या जाग्यार मशिनरी आसा ती थंयच्यान केपें पुलिसान आपल्या ताब्यान घेवचे अशें मायन्स डिपार्टमेंटान केपें पुलिसांक सांगलां. आयचे ही कारवाय पळोवन जे बेकायदेशीर चिरे खणी चलयतात ह्या भागान बऱ्योचश्यो चिरे खणी आसात ज्यो बेकायदेशीर चलतात त्यांचेय धाबे दणाणले आसात. आज बऱ्योच चिऱ्यांच्यो खण्यो हे कारवाय चालू आसतना बंद आशिल्ल्यो तांच्यांनी आपल्यो मशिनरी सुद्दां लिपून दवरिल्ल्यो अशी म्हायती मेळ्ळा. अशीच ही कारवाय मुखार सुरू उरल्यार चिऱ्यांचो जो वेवसाय आसा ताजेरय मोठ्या प्रमाणें बंधन येतलें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. जी चिऱ्यांची खण सुरू आशिल्ली जी कित्येक म्हयन्या पासून सुरू आशिल्ली आनी बेदिक्कतपणे अशी चालू आशिल्ली ताका खंय तरी एक राजकीय आशिर्वाद आशिल्लो आनी ह्या राजकीय आशिर्वादाचेरच ही चिऱ्यांची खण बेदिक्कतपणे सुरू आशिल्लें अशें लोकांनी सांगलें. वेंगुर्लेच्या मांडवी खाडीत बुडून म्हापशे खोर्लेच्या यश देऊलकर ह्या 16 वर्साच्या विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयलें. मंगळारा तो बुडिल्लो. सोद मोहिमे उपरांत बुधवारा सकाळीं ताची कूड मेळ्ळी. बुडून मरण पाविल्लो चलो आपल्या सोयऱ्यांगेर वेंगुर्ला पिकनिकेक गेल्लो आनी ताणें 10वेची परीक्षा दिल्ली. निकाल जाहीर जावच्या पयलीं काळान ताचो घात केल्ल्यान ताच्या फॅमिलीचेर सध्या दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. खोर्ले म्हापसा हांगासर रावपी यश देऊळकर हो 16 वर्साचो भुरगो मे म्हयन्याच्या सुटी मनोवपा खातीर मे म्हयन्याच्या 10 तारखेक आपल्या मावशेच्या घरा सावंतवाडी वेंगुर्ला हांगासर गेल्लो. सावंतवाडी वेंगुर्ला हांगासर भोंवपा खातीर यश आनी ताची फॅमिली भायर सरिल्ली. त्याच बरोबर जो यशाचो मावस भाव गौरव राहुल आनी यश हो मांडवी पुला सकयल्या दर्या देगेक न्हावपा खातीर देविल्ले. जेन्ना ती दर्यान देविल्ली तेन्ना सुकती आसली. जस जसो टायम गेलो तस तसो जो भरती आसा ती वाडत गेली. जेन्ना ती त्या दर्यान न्हाताली तेन्ना थंयसरले जे लागचे नुस्तेमारी लोक आशिल्ले तेंच्यांनी तांकां बजाविल्ले की जस जसो उदीक वाडटा तांकां थंयसर वचनाका म्हणून. पण तरी आसतना यश आनी जो गौरव आसा ते न्हावपाच्या हेतून फुडें उदकान पाविल्ले. जो यश आसा आनी गौरव जेन्ना बुडटाली तेन्ना थंयसर आपली होडी घेवन एक नुस्तेकार वयतालो तेन्ना हे पळयतकच जो गौरव आसा ताका त्या नुस्तेकारान आपल्या होडयेक वयर काडून ताका वाचयलें. जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना जो यश आसा तो खंय तरी उदकान भितर पावल्लो आनी त्या उदकान तो शेणलो. ही जी खबर जी आसा ती जेन्ना यशाच्या मावशीक कळ्ळी तेन्ना तिणें लागच्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केली. थळाव्या जागाचेर पुलीस तशेंच जे नुस्तेकार आशिल्ले आनी जे वाचोवपा खातीर लोक आयिल्ले तेंच्यांनी यशाचो शोध परत सुरवात केली. अखेर आयज जो यश देऊळकर आसा त्याचो जो मृत्यूदेह सापडलेलो आसा. खरें तर म्हटल्यार यश जो आसा ताणी हालींच 10वीची परीक्षा दिल्ली आनी आयज 10वेचो खंय तरी निकाल आशिल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोलीकर. सावरफोंड सांकवाळे मेगा प्रकल्प जावपाचो आसा. ते खातीर झाडां कापपाक आयिल्ल्या भुतानी ग्रुपाच्या कामगारांक थळाव्यांनी आडोवन सुवातेंतल्यान धांवडावन घाले. राना खात्याची परवानगी घेनासतना संबंदीत कंत्राटदारान हे झाडां कापपाचें काम चालू केल्लें.
सावरफोंड सांकवाळे मेगा प्रकल्प जावपाचो आसा। ह्या मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। मेगा प्रकल्पाक पंचायतीन दिल्ली परवानगी रद्द करची म्हूण कांय दीस पयलीं थळाव्यांनी पंचायत कार्यालयांत आंदोलनूय केल्लें। अशें आसतना बुधवारा मेगा प्रकल्प जावपाच्या सुवातेर कोणाचीच परवानगी घेयनासतना भुतानी ग्रुपाच्या कंत्राटदारान झाडां कापपाक सुरवात केल्ली। तिडकिल्ले थळावे एकठांय जावन झाडां कापपाक आयिल्ल्या भुतानी ग्रुपाच्या कामगारांक तांणी सुवाते वयल्यान धांवडायले। ह्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात केस चालू आसतना संबंधीत कंत्राटदार कामां कशी चालू दवरता म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न। आयज आतां कितें जालें, म्हाका कोण कोण मॅसेज घातली बाबा आयज कितें झाडां कातरूपा येयल्या म्हणून हांगा, आनी 4-5 जाण लोक कामूय करताले अशें दिसपण येयलें। पूण तांकां पयलीं सद्या ती झाडां कातरी जाल्यार सुद्दां फॉरेस्टाची क्लियरन्स जाय। आयज सुद्दां ते पंचायतीच्या रिकॉर्डाचेर ना, नाजाल्यार एमपीडीच्या रिकॉर्डाचेर ना, बाबा तेणी फॉरेस्टान तांकां क्लियरन्स दिला झाडां कातरूपा म्हणून। हें खंयच ना, आनी हें खंय नासतना आयज कोण तरी एजंट जाल्ले आसा पळय न्हू, ते आपल्याला मनीस घालतात आनी ती झाडां कातरूपा येयल्ली आसा। हें आयज हांगसरल्या लोकांनी ते बंद केल्लें आसा तेंचें। आतां हो प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्हू, आतां परमेश कन्स्ट्रक्शनच्या नांवान घातलेलो येयल्लो आसा, हें लायसन दिलां। हें मॅटर आतां हें ऑनरेबल हायकोर्टाचे नदरेक काडलेलें आसा बाबा हें अशें इलिगल हें लायसन दिल्लें म्हणून। आतां थंय मॅटर ऑलरेडी हायकोर्टात चालू जाल्लें आसा आनी तेजेर पंचायतीकय नोटीस सर्व करपाक लायला। हे जो ग्रामसेवक आहा पळय न्हू ताकाय सर्व करपाक लायला, डायरेक्टराक सर्व जाल्लें आसा, मागीर एजीक सर्व जाल्लें आसा। हेजेर आतां हियरींग चालू आसा। आतां 1 तारखेर जेन्ना जुनाचें कोर्ट ओपन जातलो पळय न्हू तेन्ना तांकां थंय तेणी एपियर जावपाक सांगलेलें आसा कोर्टांत। आतां हें सगळें कोर्टा फुडें मॅटर आसतना सुद्दां हांगा काम चलता म्हणल्यार एक अजापशें दिसता। आयज हिंगा लोक एकठांय जाला, हें ऑलरेडी हिंगा डिस्ट्रक्शन फॉरेस्टाची हें कापपा लागले विदावट एनी फॉरेस्ट परमिशन। ताका लागून आमी लोक एकठांय जालो। वी सॉ दॅट पीपल आर ऑलरेडी काटींग कातरप कमेस केलें म्हणून हेणी विचारलें। विचारतरी आमकां कळ्ळें कोण एकलो प्रतिमेश म्हणलो कॉन्ट्रॅक्टर, तेणी प्रतिमेश शिंदे म्हणलेलो, तेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेयलो म्हूण काडपा आनी तेजी लेबर थिंग काटींग चालू केलोलें। मागीर तें सगळें जालें म्हणटकीर अपसेट। मागीर ताका फोन मारलो प्रतिमेशा, तो तेजे मनीस गेले हिंगसो सोडून, तो आपूण येयना म्हणून लागलो हिंगा डिस्कस करपाक, कित्याक तुका परमिशन आहा जाल्यार दाखय म्हणून सांगलें ताका। बट he didn't want to revert back or answer or tell anything about this what has happened. So तेजेरूच हें केलें आनी तेंचे हेजे परमेश कन्स्ट्रक्शनाचे 2 जाण मनीस आसलेले हिंगा, ते गेले आफ्टर हें डिस्कशन जालें, सगळे लोक एकठांय जाले आनी दे मूव्ड आउट फ्रॉम हियर। दॅट्स ऑल। एंड वी आर नॉट गोइंग टू अलाव एनी डिस्ट्रक्शन ओवर दिस प्लेस हियर, नॉट इवन अ सिंगल प्लांट। गोमंतक टीव्ही खातीर सांकवाळच्यान शुभम तिळोजी। गोंय शालांत मंडळान 10वेचो निकाल जाहीर केलो। ह्या वर्सा 92.38% निकाल लागलो। 18,914 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली, तातूंतले 17,473 विद्यार्थी पास जाले। वर्स पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा चलयांनीच बाजी मारल्या, जाल्यार 6,727 विद्यार्थ्यांक खेळा गुणांचो लाव मेळ्ळो। वर्स पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा चेडवांनीच बाजी मारली। चेड्यांचो निकाल 91.80% जाल्यार चेडवांचो निकाल 92.93% लागलो। 124 स्कुलांचो निकाल 100% लागलो। हातून 2 स्पेशल स्कुलांचोय आस्पाव आसा। तशेंच 6,727 विद्यार्थ्यांक खेळा गुणांचो लाव मेळ्ळो। मात 263 विद्यार्थी खेळा गुणांक लागून पास जाले। Coming to this 24 examination, appeared 18,914 and passed 17,473, giving the result as 92.38%. 400 schools have sponsored their candidates for this examination, of which 319 are the aided schools, unaided 11 and government 78. 19,557 they have registered for this examination and there were 24 withdrawals on various reasons. You can see this result gender wise. Boys 9,318, passed 8,555, reserved 38 and the result is 91.80. Girls 9,596 appeared, 8,918 passed, 59 reserved and 92.93% is the result. So out of 18,914 from the regular category, 17,473 they have passed and the result is 92.83%.
38. Now, why we have kept this result as reserve? Because of non-submission of their internal assessment scheme, despite the repeated calls, or maybe the grades also they did not submit. There are major one or two schools, and others here and there. This is the result of special schools. There are 4 special schools in the state of Goa. One Sanjay Center for Special Education, Porvorim. 31 candidates were sponsored. All passed. Our result is 100%. St. Julius Academy, Old Goa, 23 candidates out of 23. All 23 have passed. 100% result. Lok Vishwas Pakistan's Virani Sunny High School for hearing impaired children. They have sponsored 4, out of which 2 have passed. The result is 50%. And again, once again, Lok Vishwas Pakistan's IJ Virani and NI Virani School and Home for Visually Impaired Children, Dhavri Fonda. Out of 5, 3 have passed. Result is 60%. Taluka-wise enrollment candidates and the result. You can see these talukas. Pardes 54 aided schools. Aided schools means they have been given the grant in aided schools. Unaided, there is no grant from the government. They are running by the board. And government schools is G here. So we have got 78 government schools, 11 unaided schools, and 319 aided schools. Altogether, it is 408. So in the Pardes Taluka, the enrollment is 3,321, and passed it is 3,027. So result is 91.15. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काजू पिकाचेर परिणाम जाल्ल्यान अंदू हुर्राक आनी फेणी उत्पादनाचेर परिणाम जाला. सोरो उत्पादनात जवळपास 40% घट जाल्या अशें सोरो उत्पादकांचे म्हणणे आसा. मजगती अंदूचो काजू सीझन सोंपल्यातच जमा जाला. चडशे कडेन सोरो काडपाचो वेवसाय बंद जाला. काजू पीक हो दिवचल तालुक्यातले एक मुखेल व्यवसाय. तालुक्यातले चडशा वाठारांत काजू बागायती आसात. काजू सीझनात चडशा वाठारांत हुर्राक आनी फेणी हो सोरो काडटात. गावागावांनी सोऱ्याच्यो भट्ट्यो पेटतात. कांय व्यावसायिक महाराष्ट्रातल्या कांय वाठारांतल्यान मोठे हाडून सोरो काडटात. अंदू सीझनाच्या सुरवेक काजींक समाधानकारक भर आयिल्लो, मात उपरांत काजू पिकाचेर परिणाम जालो. फाटल्या 15 दिसांच्यान तर मोठे मेळपाक कठीण जाले अशें सोरो काडपी व्यावसायिकांचे म्हणणे आसा. उसप, नारवी आनी हेर कांय वाठारांत सोरो काडपाच्या वेवसायाचेर परिणाम जाला अशें काजू बागायतदारांचे म्हणणे आसा. खूब आशा आसली जेन्ना असो तो काजी पळय पाल्याले आनी तोर येयलो तेन्ना अशें दिसलें की ह्या वर्सा आमकां भरपूर पीक जातलें आनी आमकां बरें प्रोडक्शनूय बरें काजूचें करूंक मेळटलें अशें दिसलेलें. पूण मदीं कितें नैसर्गीक कितें जालें हांव नको, पूण मुगे सामकेंच अशें हें जालें की अंदू खंयचे आज म्हाका जवळ जवळ 35 वर्सां हांगा हांव धंदो करता जाल्यार 35 वर्सांसून म्हाका पयले फावटी अशें जालां की गेल्या वर्सा पेक्षा अंदू 40 ते 45% सामकें पीक कमी जालें आनी अंदू आमकां काजू बिजू काडपा सारकें तशें कांय मेळोंक ना. आमी भायले घेवपाचे मुट्टे खूब प्रयत्न केलो पूण भायले मुट्टे बी थंय सामकें पीक कमी जालें आनी थंय बेश्टे कॉम्पिटिशन कशें चल्लें, म्हाका मेळत का तुका मेळत ट्रीप अशी जावपाक लागली. आनी ते मागीर आमी हांगासर मातशें खाची कोपऱ्याक पडल्या कारणान आमकां कोण हांगासर ते मुट्टे घेवन वयले लोक येयना जाले. पूण तरी आसून मी मागीर थोडेशें जेमतेम करून तेंच्या कडेन हें करून म्हाका जें कितें जाय वर्साक तो थोडीशी तयारी करून दवरिल्ली आसा. पूण हेचेर सरकारान कांय तरी विचार करचो आनी स्वताची म्हाजी काजू बागायत आसा. आनी जशें हांव APMBचो बोर्ड डायरेक्टर आसा, आमचे चेअरमॅन प्रकाश वेळीप आसा, ते आदर्श कृषी सोसायटीचे बऱ्यापैकी चेअरमॅन म्हणून काम करता. तेंच्यांनी गव्हर्मेंटा कडेन प्रस्ताव धाडलेलो आसा आनी म्हाज्या पर्यंत हांवूय बी 17 तारखेक मिटींग आसा त्या वेळार हांवूय बी ते APMB थंय प्रश्न उपस्थित करतलो आनी तेंच्या कडेन कितें मेळटा बऱ्यापण जाल्यार आमच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्याक लाभ करून दिवपाचो हांव प्रयत्न करतलो. म्हणजे गेल्या वर्सा पेक्षा 40 ते 45% तरी सारकें कमी आसा. अंदूच्या वर्साक काजींचें पीक 100 पैकी 40% सुद्धा जावना अशें आमी आतां पळोवंक गेल्यार पळयलें जाल्यार 40% सुद्धा जावना. तेन्ना अंदू काजी ज्यो डिसेंबरान आमी विणपाक सुरू करताले, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हे 3 म्हयने सारके कंटिन्युअस काजी मेळटाल्यो आमकां. जशें चवड जाताले म्हणजे तशें भार जाताले. म्हटल्यार ह्या वर्साक अशें जालें की जानेवारी ते फेब्रुवारी पासून आमकां काजींची पीक कांयच मेळोंक ना. फेब्रुवारी एंडाक आमकां जे पीक जाले ते एकाच म्हयन्यान कितले खुबशे कमी जाले अंदू. आनी
ह्या निसर्गाच्या हेका लागून जे चवार पयलीं भरघोश दिसले आमकां, पण निसर्गाच्या हेका लागून ज्यो काजी चवारलेल्यो तशे फोकूय येवंक ना, आनी ते फोग ना येयल्या कारणान आमकां अंदूचे वर्स खुबूच पीक कमी जालें. म्हणजे आमकां हांगा एक काजींचो जो आमी काम करता ते कामाचो म्हणजे दिसावड्याच्या पोतान सुद्दां कामाचो हो जो हे आसा तो दिसावडो सुद्दां सुटपाचो ना अशें हे काजींचे अंदू पीक जाले. म्हणजे हांव म्हणटा कित्याक आमचे गोंयचे जे कास्तकार आसा कितलेशेच कास्तकार आसा जे काजींचेर डिपेंड आसा आनी काजींचेर डिपेंड आसल्या कारणान त्या अंदू पळोवंक गेले जाल्यार 3 म्हयने जे आमी जे कितें काम करता काजींनी तेच आमकां पावसभर आमी कितें तरी पोटाक खाता. पण ह्या वर्सा काजीचें पीक खूब कमी जाल्या कारणान आमकां भेंडकटीचेच जांक आमी मानाय घातलो जाल्यार तेजेच पयशे उबे जावचे ना अशें हे अंदूच्या वर्साक वातावरण जाल्लें आहा. आनी त्या वातावरणाक लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, आमचे जे सगळे शेतकरी आसा जे आमचे कास्तकार आसा तांकां कितें तरी म्हणजे काजीकूय रेट ना आनी अंदूच्या वर्साक जर सोरो आमी जो गोंयचो सोरो काजू फेणी जांक जे हे काडटाले तितूरूय आमकां व्हडल्योश्यो हे काजू फेणी म्हणजे सोरो तितको जावंक ना आनी काजी तितके प्रमाणूय जावंक ना आनी आमकां त्या प्रमाणा प्रमाणे रेटूय आमकां मेळोंक ना आनी ती मेळनासल्या कारणान आमचो जो दिसावडो जो आसा तो सुद्दां दिसावडो अंदू जावंक ना. तुकाराम सावंता सायड ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.